येऊन आत्मिक जीविताच्या संपूर्ण कायाचे ध्यान केला आणि आज आम्ही संपूर्ण कायाचे शिखर जावन आसच्या बाळोक जेजूक दिन वाचून फेस्त आचरिसिता. सोमीस संपूर्ण आणि एक मात संतोष म्हूण जाणा जाल्ले कार्मेलीत संतीन आविलाची सांत तेरेस आपल्या एका काव्यांत अशें बरयता. कितेंच तुका दोशीना जावं, कितेंच तुका विरार करिना जावं, सर्व संगती पाशा जातात, देव मात शाश्वत, सोसनी काय सर्व संगती जिखता, ज्या कोणा संगी देव आसा तांकां कितेंच उणें ना, देव एकलोच पुरो. पयलें सदा सर्गींचे राज म्हणल्या उतरां काल हे राज भायर खंयच्याय वस्तूंनी न्हय बगार आमचेच भितर आसा म्हणून समजोवचें गरजेचें. इम्मानुएल जालो देव आमच्या आत्म्यान वस्ती करता आसता आज आमी ताच्या बाळपणाक मान करतना नजरेंत वाडलेल्या जेजूक आपल्या बापा थंय आसलेलो अखंड मोग आनी विश्वास आमी आपणवया आनी बापा पुता आनी पवित्र आत्म्यात एकवटून संपूर्ण संतोषाचें आनी आत्मीय सुटकेचें जिवीत जिवंक तोच बाळक जेजू कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया. आज सर्व भक्तिकां पासत मागतल्या ह्या पुणशेताक येवन बाळक जेजू ते मोग आनी सवस्काय आसोवच्या हर एकल्याक बाळक जेजूची शुभाम आशिर्वादां लाभो म्हूण मागया आनी प्रवेश गिता संगी हे दाबाजेक फेस्त मीस सुरू करया. Sentosa, por sembrema, आयल्या बापा तुझ्या templa, एका मना, हस्त्या काळजा, भेटूंक तुका अलगाम बलिदान. por Sentosa, por sembrema, आयल्या बापा templa, एका मना, हस्त्या काळजा, भेटूंक तुका अलगाम बलिदान. प्रिय देवा तुका वाखणटा, गावून हसिता, ताका आमची सर वळखून घेता, कृपा तुझी लाभय म्हूण परता. por Sentosa, por sembrema, आयल्या बापा तुझ्या templa, एका मना, हस्त्या काळजा, भेटूंक तुका अलगाम बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे असो. मोगाळ भावानो आणि भयणीनो, देवाचो पूत मनीस जालो, आमच्या मदीं जियेलो, तो इमॅन्युएल जालो, आमच्या संगता तो अजुनी आसा. ह्या सकड प्रक्रियेक देवाचो मोग मूळ कारण. देवान संवसाराचो मोग केलो आनी ताणें जेजूक आमकां दिलो आनी जेजू बाळोक जावन आमच्या मदीं जल्मलो आनी शेकीन तो आमचो सोडवणदार जालो. हो मिस्तर आमी नियाळया, ह्या मिस्तराक पुरक जावन आमचें जिवीत आमी जियेवया आनी अशें आमी जेजूचे साक्षी आमचे भोंवती जावया. हे मिसाचें बलिदान आतां फावो त्या प्रमाणे भेटोवंक आमी पातकी म्हणून वळखुया, आमच्या पातकांची दूख धरया, देवाची काकळूत आनी बोगसाणें मागया.
संगता म्हणया हांव पत्की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच सामको आत्मरियेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो महिमा 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 देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सरपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोमिया जेजू बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मारून घे कित्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तुम पवित्र एकलोच तुम ईश्वर एकलोच तुम परमेश्वर प्रार्थुया मोगळा बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्या देखून आमी तुका दिन वाजता ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोंक दादोशी जावं आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण बत्ती जडोवंक आमकां पावय म्हणून आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या समेत पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप
ताणी मोइसेक म्हळें इजिप्तांत फोंड नांत म्हणून तुवें आमकां ह्या अरण्यान मोरोंक हाडलाय. आमकां इजिप्तांतली भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलाय. आमकां आमची इतल्याक सोड. आमी इजिप्तगारांची सेवा करतल्यांव अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक ना हांवें. आमी ह्या अरण्यान मरच्या बदलाक इजिप्तगारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें. मोइसेन साप दिली, भियेनाकात, थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतखाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्यामध्ये सुख्या धरणी वयल्यान चलतली. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पर देव मोसो आदार, तोस मोजो सांभाळना. सर्वेस्पर देव मोसो आदार, तोस मोसो सांभाळना. तुझ्या नावाची ओडपोदवेन म्हाका निवार देवा. तुझ्या बळान म्हाका तूं नीत कर दी देवा. सर्वेस्पर देव मोसो आदार, तोस मोसो सांभाळना. मागणे मुझे तूं आयक देवा, मुझी बोक आयकून दी.
सर्वांक संतोष आसो बाळका जेजू करगांदी करयादा बाजो विश्व संभ्रम आसो सर्वांक संतोष आसो बाळका जेजू करगांदी करयादा बाजो हालेलुया 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 सर्विसपोर तुमचे सोवे असो लुका प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता जेजू आणि ताचे शिस पॉइंट करन वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्ता नावाचे एक स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरान घेतलो. तिका मोरी नावाची एक भयण आसली आणि ही सुमयेच्या पांयांसरशी बसून ताची शिकवण आयकताली. पूण मार्ता जायती सरबराय करच्यार पडली आणि जेजू सरशी येवन म्हणाली, सुमया, म्हजे भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशयंत तूं कांय खबरेर नाय मो. तिका चिके म्हजे कुमकेक येवंक सांग. सुमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्ता मार्ता, तूं सबार संगती विशयंत कंत हुस्को करनासाय, पूण गरजेचे एक मात्र मोरयेन बरो वांटो विंचला आणि तिचे लक्षो तो काडन वरचे ना. देवाचे उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, कार्डिनल रॉबर्ट सारा हो गांवान आफ्रिकाच्या गिनिया गांवचो. तो एक संप्रदायवादी बिस्प. ताच्या गांवांत बिस्प जावन आशिल्ल्या वेळी सुवार्थेच्या मोला प्रमाणे जियोंक ताणें सदां केल्लें. पूण ह्या कारणा ह्या ताच्या धोरणा पासत ताका जायतें सोसूंक मेळ्ळें आनी शेकी ताका गडी पार केलो. तो प्रस्तुत रोमांत आसा आनी ताणें एक बूक बरयल्लो आसा. त्या पुस्तकाचें नांव आसा गॉड ऑर नथींग, देव वा हेर कितेंच न्हय. ह्या पुस्तकांत तो ताची जिणी वर्णिता आनी देवाक आनी जेजूक ताची सुवार्ता आमी प्रगट करता आसतना आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतात, समस्या उदेतात, पूण आमी केदींकच धैर्य सांडूंक नजो. देवाचेर आमी भरवोसो दवरूंक जाय, विस्वास दवरूंक जाय आनी शेकी देव जातलो आमची बुजावण आनी आदार म्हणून तो ह्या पुस्तकांत विवरण दिता. आज आमी हांगासर सादारण होच विशय नियाळोंक आयले. हांव तुनस सुमया पुरो या सुमया तुनस म्हज्या जिवितांत सर्वस्व म्हणलें चिंतप आज आमी हाडटा. पवित्र पुस्तकांत पवित्र सभेच्या शिकवण्यांत जायत्या सांता भक्तांच्या जिवितांत हेंच चिंतप आमकां स्पश्ट दिसून येता. देखून हें चिंतप आमचें करूंक आनी आमच्या जिवितांत देवाक जेजूक पयलो जागो दिवंक आनी ह्या खटपाचेर आमचें जिवीत बांदूंक आयचो संभ्रम, आयची देवस्तुती, आयचें हें फेस्त आमकां जागयता. देवूस पुरो कित्याक तो आसा उगम जिवाचें आनी मोगाचें. ह्या मिसा ग्रंथांतलें तिसरें महाप्रार्थन हेंच सांगता, बापा तुमचो पवित्र, तुमचो जावन आसाय उगम जिवाचें आनी मोगाचें.
सांत पावलू ताच्या बरपांनी हें चिंतप व्यक्त करता आनी कुर्सायल्ल्या जेजूक मात्र पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक मात्र तो प्राधान्यता दिता आनी ताणें सांगलें एक उतर आसा तुजी कृपा म्हाका पुरो हेर कितेंच नाका देवूच पुरो ताच्या विणे सासण जिवीत ना ताच्या विणे आमच्या जिविताक शेवट ना सांत आगोस्तिनान सांगिल्लें आसा देवा आमचीं काळजां तुज्या पासत रचल्यान आनी ती तुज्या विणे विशय घेवची नात आनी कार्मेलीत सांतीण सांत तेरेसा म्हणटा देवूच पुरो तो आसल्यार म्हाका दुसरें कितेंच गरज ना कित्याक ताचे थंय आसा संपूर्णता पवित्र पुस्तकाची आनी सांता भक्तांची जिणी देव आमच्या जिवितांत आसा तर आमचें जिवीत अर्थाभरीत सार्थक पूण खंयच्या दिसा देव आमच्या जिवितांत ना देवाची आमकां गरज ना देवा विणे आमी जियेता म्हणून आमी समजता आनी त्या प्रमाणे आमचें जिवीत रुपीत करता तर आमचें जिवीत पोकळ जाता अर्थरहीत जाता आनी असंपूर्ण जाता आज आमी एका विशिश्ट परिगतीन जियेता लौकीक चिंतनां आज आमच्या मतींत आसात आमच्या भोंवती आसात देवाची गरज ना पयशे आयल्यार पुरो अधिकार आसल्यार भोव बरें असलें चिंतप आमच्या मतींत येता आसतना परत आयची देवस्तुती आनी आयचो विशय देवाक आमच्या जिविताची बुन्याद करूं देव आमच्या जिवितांत पयलो येता म्हणून समजोवंक आनी ताका आमी चड आनी चड मान दिवन आमचें जिवीत अर्थाभरीत करूंक आमकां जगयता आज आमच्या भोंवती लौकीक चिंतप इतलें श्रेश्ठ आसा गी इतलें चड आसा गी सगळीं आमी संवसारीक ग्रेस्तकाय आसयता आनी आमचें जिवीत ह्या संवसाराचेंच म्हणलें चिंतप आमच्या मतींत आमी गळयता देखून असो परिणाम जावन जायत्या पावटी देवा विणें जियोंक आमी साधन केल्लें आसा आनी ह्या वरवीं आमकां आमच्या वैयक्तीक जिवितांत ग्रेस्तकाय बदलाक नासमाधान अशांती समस्या सोडूनच आसात आनी जायत्या पावटी आमचें जिवीत अर्थरहीत म्हणून आमकां दिसलें आसा पोकळ म्हूण भोगिल्लें आसा आनी ह्याच कारणां पासत आमच्या भोंवती आज जायतीं जाणां वळवळटात कश्टातात जीवघात पर्यंत करतात हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें इस्रायल पर्जा बासयल्ल्या गांवाच्या पयण्यार आसा आनी त्या दाळा देवा विरोध मोयजे विरोध ती पुरपुरता इजिप्तांत आमचें जिवीत बरें आसलें थंयसर आमकां खाण जेवण आसलें संतोश आसलो हांगा कित्याक हांगा हाडलां ह्या मरुभुमींत ह्या अरण्यांत कितल्या मापान आमी संतोश जावयेत बासयल्लो गांव केदाळा येता असलीं सवालां समस्या तांच्या मतींत आसलीं आनी तांकां मोयजे मुखांत देव अशें सांगता हांव तुमचो सोरेस्पर हांवें तुमकां रचल्यांत तुमी भियोवची गरज ना हांव तुमच्या संगी आसां हांव तुमच्या पासो झुजतलो आनी तुमकां बासयल्ल्या गांवाक व्हरून पायतलो आनी आयच्या पयल्या वचपांत त्या संदिग्ध परिस्थितींत तें वाचप आमी आयकलें तिसल्यान आसा दर्यो इसल्यान आसा इजिप्ताचें सैन आनी त्या दाळा कोण जातलो तांचो आदार आनी आसरो देव मोयजेक म्हणटा तुजो हात उबार आनी दर्यो उक्तो जाता आनी लोक शाबीत आनी एका कुशीन व्हरून पावोवंक तो शकता आनी ताच्या उपरांत आमी जाणाव तो बासयल्ल्या गांवाक लोक पावता आनी तांचोच राय तांचीच एक नवें जनअंग ते रुपीत करतात मगाळ भाव भयणीनो आमी आज ह्या परिस्थितींत आसा आमी सगळीं बासयल्ल्या गांवाक पैणकर नासा ह्या संवसारांत आमी यात्रेक आनी आमच्या ह्या परिगतींत आमी इस्रायल घरांचींत सवालां विचारता कित्याक अशें कित्याक हे समस्या आनी देव आमकां ताचें उतर परत परत स्पश्ट सांगता हांव तुमच्या संगत आसा इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमच्या संगत हांव तुमच्या पासो झुजतलो गॉड ऑर नथींग
हांव जर तर तुमच्या बगलेन आसा तुमी भियोवची गरज ना. भोव अपुरबायेची बुजोवन दिवची उतरां देव आज आमकां उसान सांगता. आमी भियोवची गरज ना. जर तर देव आमच्या संगी आसा तर आमकां कोणाचीच परवा करीचे म्हणना. देखून ही आसात उतरां बुजोवण्याची. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना कंगाल जाता आसतना फुडें कितें म्हणून आमकां कश्ट संकश्ट येतात म्हणून आमी चिंता आसतना ही उतरां आमकां धादोसकायेची बुजोवण्याची जावं. देव आमच्या पक्षान आसा. देव आमच्या पासत झुजता तर कोणाच्यानच आमकां बाधक करूंक जावचें ना. आमी देवा सांगाता शाबीत आसतल्या ही जावं दी आमकां बुजावण. आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मरये विशीं आनी मार्ता विशीं. दोन विशिश्ट व्यक्तित्वां विंगड विंगड व्यक्तित्वांय म्हणयेत. दोगांयकी जेजूक तांच्या घरांत स्वागत करूंक आनी ताका मान दिवंक मन आशिल्लें, खुशी आशिल्ली. पूण मार्ता बायल्या राटावळींनी भरता आनी जेजूक पयलो जागो दिवंक, ताका आयकोंक, ताचे लागीं सवालां विचारूंक, ताचे तावन सासणाच्या जिविताचें उदाक सेवंक फाटीं करता. बगार जेजूकच ती सरबराय करता आनी जेजूकाय बऱ्या रितीन पळोवंक ती मन करता. तिच्या मतीन जायतीं चिंतनां राटावळी आसल्यो. पण मरी तिची भयण जेजूच्या पांया मळा बसता, जेजूक आयकता, जेजू थावन सवालां विचारता जवियेत आनी जेजू म्हज्या जिवितांत आसल्यार दुसऱ्या कसल्याची गरज ना. जेजून तर सांगिल्लें उतर आसा, सदां तुमी पयलें सर्गींचें रास आनी उपरांत सगळें तुमकां फावो जातलें. मरयेच्या त्या चिंतनांनी या त्या मनोभावान आमकां स्वस्थ जाता. जेजूच्या पांया मोळी ती बसली, एक सीस जावंक, एक पाटलावदर्ण जावंक. जेजूचें उतर तिणें आयकलें आनी जेजूच्या उतरान तिचें जिवीत तिणें फळाबरीत करूंक साधन केलें. मगाळ भाव भयणीनो, आज आमकां समस्या दोस्त आसतना, आमच्या जिवितांत सवाल उदेत आसतना आमी जेजूच्या पांया मळा बसोंक जाय. म्हणजे जेजूची उतरां आयकोंक, ताचो खरो पटलावदार जावंक, सीस जावंक आमी मन करूंक जाय. आनी दुसऱ्या उतरांनी सांगचें तर जेजू तूं म्हाका पुरो. सांपावलाच्या उतरांनी सांगचें तर तुजी कृपा म्हाका पुरो. हें चिंतप आज आमी आमच्या मतीन गळयल्यार हाडल्यार खंडीत जावन जेजू आमचो सोडवणदार आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तें भरती करून दितलो आनी आमचें जिवीत तो अर्थाभरीत करतलो. मगाळ भावानो आनी भयणीनो, संता भक्तांनी जायत्यांनी उसारिल्लें हें चिंतप, तुमचो सोम्या पुरो, तुजी कृपा म्हाका पुरो. आज जावं दी आमचें हें किर्तन, जावं दी आमचो स्तोत्र. आमी घरा वता आसतना हेंच चिंतप आमच्या मतीन दवरया. जें कितें आमी आयकलें पयल्या वाचपांत, इजिप्त घराचें चिंतप आनी सोम्याची बुजावण. हांव तुमच्या सांगात आसा, हांव तुमच्या पक्षान झुजतलो. आनी सुवार्थेंत आमी आयकल्लें उतर मरियेन भोव बरो वांटो विंसून काडला. कित्याक तिणें जेजूक तिचो मेस्त्री म्हूण स्विकार केला आनी तो मेस्त्री जेजू सोडवणदार आमकां वाट दाखयतलो आनी म्हाका तुमकां समेस्तांक बासयल्ल्या गांवाक व्हरून पायतलो. तर आयच्या ह्या फेस्ता दिसा तुमकां समेस्तांक हांव म्हजे शुभाशय पाठयतां. जेजू जावं दी आमच्या जिविताची बुन्याद. जेजू जावं दी आमच्या जिविताचो शेवट. कित्याक खंयसर जेजू आसा थंयसर सक्कड आमकां फावो जाता. देखून जेजूक आमी सोदया, ताचें राज आमी भोगया आनी एक दीस सर्गींच्या राजांत ताका नांवाडूंक आनी ताची स्तुती करूंक तो आमकां फावो करून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार मागया. आमेन. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, देव आसा आमचो बाप. तो आमची मागणी आयकता आनी आमकां कितें जाय तें दिता.
देखून व्हडा बरवशान आनी पातयेण्यान आमची मागणी आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया. तुमचे जबाब बाळोक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसावंक घाल. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बसावंक घाल. पदवेदार बापा, तुवें दिल्ले जन्माये प्रमाणे पवित्र सभेक जोगते मार्गदर्शन दिवंक तुवें विंचून काडलेल्या आत्मीक वडिलांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. संवसारभर विस्तारलेल्या पवित्र सभेक एक व्हड कुटुंबशें लेखून ह्या कुटुंबांतल्या हर एक भावार्थ्याक पवित्र सभा मोगाची भरवशाची आनी साल्वसावाची करचे दिशेन आत्मेक फुडारपण तांणी दिवच्याक तांकां तुज्या कृपे देण्यानी भर. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. मोगाळा बापा, तुवें जायत्या धर्मीक भाव भयणींक आमच्या कुटुंबांत विंचून काडून संवसाराक पाठयल्यात. तांणी तांच्या समर्पित जिणेद्वारे संवसाराक एक नव्या जिविताची रूच लागोवंक आनी खमीर जावन सगळो संवसार मोगाचो आनी शांतीचो करचे दिशेन वावरूंक ह्या वाटेर मेळचे कश्ट आनी अडकळी धैर्यान फुड करूंक निरासपण भोगतना तुज्या कुर्साचेर दिश्ट लावन सकत जोडीशें तांकां आत्म्याच्या बळान भर. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. प्रितीच्या बापा, कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडां पासत तुका दिनवासतां. मागणे मोग हुस्को आनी मिसांव म्हणल्या 4 खांब्यांनी उबारल्या आमच्या कुटुंबांनी आपल्या उर्बेस्त जिणे वरवीं ह्या संवसारी सर्गींचो स्वाद प्रसारूंक तुज्या कृपे देण्यानी भर. कुटुंबांक फुटाटचो सर सक्त्यो हुमटून उडय आनी वळच्या उदका देगेन लायिल्ल्या रुखा परी आमची कुटुंबां फळांनी फुलय. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचें मागणें आयक. दयाळा बापा, तूं सर देण्यांचो दातार. एकामेका हाताक हात दिवन बाळक जेजूक मान करूंक आदार लाभयिल्ल्या समेस्त दाणींक, हितचिंतकांक, स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भाव भयणींक तुजी धराळ बेसावांक घाल. तांचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदांच तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्या समेस्त भवार्थी लोकांक तुजे थंय उबारता. ही भक्त सगळ्यांनी विस्तारूंक आनी अशें तूं संवसाराचो मोग करताय म्हणली बरी खबर संवसाराच्या पंथान पंथाक पावोवंक तुजे दूत जावन विंचून काडलेल्या आम्हा समेस्तांचेर तुजे कृपेन आदारान भर आनी आमची क्रिस्ती जिणी नंदन कर. अशें सदांच तुका मान करूंक आनी तुज्या मोगांत एकवटून जिवंक शिकय. बाळक जेजू मुखांत बापा आमचेर बेसावंक घाल. आमच्या खासगीत सां पासत मौनपणी मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमच्या प्रतिनिधी मुखांतर आमी केल्ली मागणी आनी आत्तां मौनपणी केल्ली प्रार्थना दयेन मानून घे. आमी समेस्तांनी तुजो मोग करूंक, तुज्या पुता जेजूचो मोग करूंक आनी तुजें सर्गींचें राज आमच्या भोंवती परगट करूंक तूं आमकां आदार दी. हे मागणी आमी करता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नवी. हाडून आयल्या बापा काणिको ओपून दिता तुका आमी त्यो वावरासो गुटमोगासो जावं त्यो तुका मानवच्यो वाट दयेन घे बापा बदल मासारतान क्रिस्ताच्या ओस भुरग्यांक तुज्या जेवणा सर्गीच्या बापा आमच्या मोगाच्या
तुझ्या बापा आमच्या मोगाच्या म्हज्या मोगाळ भावान आनी भयणीनो हें मुजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागा. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून ताणें सुदार मोगान आमकां भासयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया सर्वे घेस पोहोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या हासो. आमच्या दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजें आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकुल सहडाना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो गोंधळबार तुका मान भोवमान दिता. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता काकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पवची. तेच पर्यंत जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात.
पावडता सो गोट परगटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरभोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां ज्येश्ठ गती मेल्या समेस्तांक जे परजळीत मुखां मळपळे मुखां फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अशा अंकार मरी देवाचे मे संगाती सुपती भगवन झुजे भगवन धोमदूत आनी सर काळी तुका मानू उल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता आमची तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जे खेसू होतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदा हर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मतींत हाडून ताणें आमकां शिकयल्लें प्रार्थना आमच्या बापा सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक सितांव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलीं विघ्नांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवोशान त्रेगतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतलीं सुटय आनी सर आकांतांतलीं वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धनभुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव सोडून येता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. सुमया तुमचे रेवणीचे म्हाका फोन ना.
ಪ್ರಿಯರೇ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಪವಿತ್ರ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇತರೆ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಮೌನವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಗೋವಳಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಲಗೋಣು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಜಿಬೇರಸ್ ಗೆವಸೋ. संतोष भरला काळजान जेसू तू येताय म्हूण दुर्बोळ्या पिडाराय रास तू करताय म्हूण तू ये वेगी उंड्या रुपान ये आसा तुका जेसू तू ये काळजान मुच्या अद्रेकता सेमशाक तुका नादोशी जेवणान तुझ्या जिये सदा जाय तू म्हाका जेसू तू ये काळजान मुच्या अद्रेकता सेमशाक तुका नादोशी जेवणान तुझ्या जिये सदा जाय तू म्हाका तलवारीच्या दोंगरार रगत तुझे वारो मुझ्या पाता खातीर मेलोय कुर्सा मरण तू ये वेगी कुर्बेन म्हाका भर लाभय सर्गीतार जेसू तू ये काळजान मुच्या अद्रेकता सेमशाक
हे गुणगुणताय संतोषाची गाना सदां काळ हर्षिता तुका आराधना तू ये वेगीये गोपान तुझ्या गे रावता तुझ्या ध्याना जेजू तू ये काळजान मोच्या अद्वैता सेमच्या तुका नादोशी जेवणान तुझ्या जिणे सदा जाय तू म्हाका प्रार्थुया. प्रीतीवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हण तुवें येवजिलें. हे तुझ्या मोगाच्या येवजण्या पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान ताटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विस्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणोवंक आमकां पावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. दायकर बसात. तुंच पुरो सोमिया हो संदेश घेवन बाळूजीची वार्षिक परब 2020 संभ्रमतना ह्या फेस्ताचे शुभाशय तुमकां पाठयता, उल्हास पाठयता. हॅपी फेस्ट. तोच बाळो जेजू आम्हा सर्वांक आपल्या आशिर्वादाने बरो. हे मिसाचे बलिदान भेटोवन आयच्या संदेशावेर नियाळ दिला बोमनादीक बाप रोनाल्ड सेरावो. सांजुजेची सेमिनरी जिप्पू हांगाचे रेक्टर ते जावन आसात. सोमेस्तांचे नांवी तांचो आमी उपकार बावडटा. जेजू बाळकाची आशिर्वादा तांचेर आनी सांजुजे सेमिनरींत आसच्या सर्व प्राध्यापकांचेर आनी ब्रादर्सांचेर सदांच आसूं दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. ह्याच वेळार रेक्टर बापांचो तशेंच सांजुजे सेमिनरीच्या सर प्राध्यापकांचो आमी उपकार बावडटा. आमचे ब्रदर्स थंयसर देवशास शिकतात आनी तांकां जोगते मार्गदर्शन रेक्टर बापातावन आनी थंयसर आसच्या सर प्राध्यापकातावन लाभता. देखून परत तांकां देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळकाची आशिर्वाद मागता. थँक्यू फादर. ह्या मिसाक वापूर बायन गायन केल्या गायन पंगडाक मानेच क्वायर मेस्त्री सायमन रोड्रिगसाच्या मुखेलपणाखाल गायन केलां. तांकांय आमचे दिनवास. भावा भयणीनो, ह्या फेस्ताचो संभ्रम बऱ्या तरेन जायत जाल्यार जायत्यांनी आर्थीक रितीन आदार दिला, सेवे रुपार हांगासर सहकार दिला, तशेंच जायत्यांनी वावर केला. तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटना ह्या फेस्ताक प्रत्यक्ष तशें परोक्ष रितीन आदार दिल्या सर्वांचो आमी उडास काडटा. जेजू बाळकाच्या आशिर्वादान तांचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. फुडले मेस 7:30 वरार इंग्लीश भाशेंत, उपरांत 9 वरार कोंकणी भाशेंत आनी 10:30 वरार संभ्रमीक फेस्त मेस सर्व पिडेस्त आनी प्रायस्तां खातीर पाटणा दिएसीचे आर्चबिस्प अदीक मनादीक विलियम सोजू प्रधान याजक जावन भेटयतले. ताचे उपरांत 12:30 वरार कन्नडा भाशेंत आनी सांजेर 6 वरार संभ्रमीक फेस्त मेस आसतलें. ह्या सगळ्या संभ्रमाक तुमचो सहकार आशेता. देव बरें करूं. बाळूचेच तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक आपल्या आशिर्वादाने बरो. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
बाळक जिजून आमच्या जिवितान केल्या सर उपकारांक घाम पिटोवन आमी हे मागणे करया. हे बोव उदार बाळक जिजू, तुजे मुखार आमी सर पडटा. ते आमकां दया केल्या ह्या उपकार खातीर आमची घाम भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुळती आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी ताचेर आमी दवरता. तांच्या इमाजी तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत. तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेसू. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाटवरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेतान रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Super God.